नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीतल्या द्वारका मतदारसंघात जाहीर सभा. दिल्लीच्या वेंचणुकेक भाजपाक वेंचून दिवपाचो दिल्लीच्या जनतेक मारलो उलो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीची प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिली माहिती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयली प्रधानमंत्री मोदी हांचे जनतेक मार्गदर्शन. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा जाल्ले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाषण. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक सभादान व्यक्त करतना सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची दिली माहिती. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां ओपली आर्गां. आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या कार्याची केली तोखणाय. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचें वातावरण तापलां. काँग्रेस, भाजपा आनी आप नेत्यांचे एकमेकांचेर आरोप. समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांचो अरविंद केजरीवाल हांकां तेंको. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं अर्थसंकल्पाच्या फाटभुंयेर मार्गदर्शन केलां. भारत देश स्वतंत्रतायेची 100 वर्सां 2047 पुराय करतलो तेन्ना देशाचो विकसीत भारताचो संकल्प पुराय जाल्लो आसतलो. अंदूचो अर्थसंकल्प देशाच्या लोकां खातीर उर्जा आनी उर्बा वाडयतलो. भारत देशान लोकशाय राष्ट्र म्हूण 75 वर्सां पुराय केल्यात. जागतीक स्तराचेर स्वताची वेगळी वळख निर्माण केल्या ही अभिमानाची गजाल आसा. देशाक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर पुराय संसद सदस्यांनी घटमूट योगदान दिवपाक जाय अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा. 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे. तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं. सदाच्या संसदीय अधिवेशनाप्रमाण अंदूच्या अधिवेशनाचे दीस इतिहासीक आसतले. संसदीय सभाघरांत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली. देशाची ताकद वाडोवपाक लागून आनीकूय नवे कायदे करतले. देशांतल्या प्रत्येक बायलेक सन्मानाची जीण दिवपाक लागून निर्णय जातले. नारी शक्तीचो अभिमान आनी सन्मान करपाचो प्रयत्न आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे. विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना
पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रान्सफॉर्मेशन देख सकते हैं। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा संसद भवनात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी अर्थसंकल्पाचेर मार्गदर्शन केलें। देशाच्या उदरगती खातीर आणि लोकांच्या कल्याणा खातीर केंद्र सरकार नेटान वावुरता। देशातल्या 3 कोटी अतिरिक्त कुटुंबांक नवे घर दिवपाक लागून प्रधानमंत्री आवास योजनेचो विस्तार करपाचो निर्णय जाला। 5 कोटी आदिवासी भावंडांक लागून धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान सुरू केला। आयुष्मान भारत योजनेखाला 70 वर्सां परस चड पिरायेच्या ज्येष्ठ नागरिकांक 100 कोटी रुपयाचो भलायकी विमो दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला। तरणाट्यांक शिक्षण आणि रोजगार दिवपाची सरकाराची मोख आसा। देशातल्या टॉप 500 कंपन्यांक 1 कोटी तरणाट्यांक इंटर्नशीप दितले अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें। सामाजिक न्याय आणि समानतेक लागून डिजिटल तंत्रज्ञानाचो वापर केंद्र सरकारान केला। ल्हान दुकान वेवसायिकांक फायदो करपाक लागून सुरू केल्ल्या डिजिटल प्रणालीची राष्ट्रपती मुर्मू हांणी तोखणाय केली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप है जो इनोवेशन के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की गई है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सायबर गुन्यांवाच्यो घडणुको वाडत आशिल्ल्या कारणान हुस्को व्यक्त करतना राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सायबर गुन्यांवाक आळाबंद घालपा लागून केंद्र सरकार ठोस उपाय काडटा अशें राष्ट्रपतींनी उलोवप केलें। उधमपूर श्रीनगर बारामुल्ला रेल्वे लिंक प्रकल्प पुराय जाला। ताका लागून काश्मीर ते कन्याकुमारी रेल्वे मार्गान देशाक जोडटले अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी केंद्र सरकाराच्या विकास कामांची म्हायती दितना सांगलें। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी देशाचे आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांकां आर्गां ओंपली। आदले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंग हांणी 2004 ते 2009, 2009 ते 2014 या दोन्ही कार्यकाळांत देशाचे प्रधानमंत्री म्हूण फुडारपण केलां। देशातल्या शीख समुदायाक लागून सर्गेस्त मनमोहन सिंग हांणी राज्यसभा वांगडी म्हूण सेवा दिल्या। 1998 ते 2004 या काळात तांणी राज्यसभेचे विरोधी फुडारी म्हूण जापसालदारकी सांबाळ्ळ्या। 1991 ते 1996 मेरेन केंद्रीय वित्त मंत्री म्हूण मनमोहन सिंग हांणी सेवा दिल्या। 1990 च्या दशकांत आर्थीक उदारीकरण नीतीक डॉ मनमोहन सिंग हांचें व्हड योगदान आशिल्लें। ताका लागून देशातले अर्थवेवस्थेत परिवर्तन जाल्लें। वाणिज्य समितीचे सभापती, वित्त समिती, विशेषाधिकार समिती, सामान्य प्रयोजन समितीचे ते वांगडी आशिल्ले। भारताचे अर्थशास्त्रज्ञ म्हूण तांचें व्हड योगदान आसा। डॉ मनमोहन सिंग हांकां पद्मविभूषण आनी वित्त मंत्री म्हूण युरोमेनी हो पुरस्कार फावो जाला। आर्थीक विचारवंत म्हूण डॉ मनमोहन सिंग हांचें योगदान देश केन्नाच विसरचो ना अशा उतरांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी डॉ मनमोहन सिंग हांच्या मरणाचेर आर्गां ओंपली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वर्ष 2004 से 2009 तक और वर्ष
2009 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 1991 से 2024 तक 6 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे वर्ष 1998 से 2004 तक राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1991 से 1996 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भारत में 1990 के दशक में किए गए आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्ल्या आर्थिक वर्ष 2025-26 वर्सांतल्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताचो जीडीपी 6.4% वाडल्याचो अदमास आर्थिक तज्ञांनी व्यक्त केला। अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सादर केल्ल्या आर्थिक सर्वेक्षणात कृषी आणि सेवा क्षेत्रांत स्थिर आर्थिक वाढ दाखयल्या। विक्रमी खरीद उत्पादन आणि अनुकूल कृषी परिस्थितीक लागून ग्रामीण वाठारांत सुदारणा जावपाची शक्यताय आसा। जागतीक मागणी आणि देशांतर्गत हंगामी परिस्थिती बरी आशिल्ल्या कारणान उत्पादन क्षेत्राक खूप वाव आसा अशें सर्वेक्षणान सांगलां। सर्वेक्षणात नमूद केल्ले प्रमाण वित्तीय शिस्त, संतुलन सेवा वेपार आणि आर्थिक स्थिरता हाका हातभार लागतलो। मुखेल आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन हांणी आयज नवी दिल्लींत पत्रकार परिशद घेवन आर्थिक वर्ष 2025-26 सालांतल्या आर्थिक सर्वेक्षणाची म्हायती दिली। ह्या वेळार आर्थिक सल्लागार चांदनी रायना, एल्टन सिरिया, डॉ. अनुराधा कौर हजर आशिल्ले। मुखेल आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन हांणी आर्थिक सर्वेक्षणाचेर उलोवप करतना भारताच्या अर्थव्यवस्था स्थिर जाता अशें सांगलें। आर्थिक सर्वेक्षणान भारताच्या उदरगती खातीर बरें नियोजन केलां अशें तांणी मुखार सांगलें। Is the game for a new playing field. The playing field has changed and the game has to be rely on domestic drivers of growth. So what are those domestic drivers of growth? That is what is part 2 about. Just to recap, we do have a goal, a legitimate economic and social aspiration to become a developed country by 2047. The last economic survey broke it down into multiple components, generating about 80 lakh jobs per year, increasing our share of manufacturing in GDP, plugging Indian businesses into global value chains, and creating a viable small, medium enterprise sector, which in the German language is called the Mittelstand. Because countries that basically became powerhouses in manufacturing had succeeded in creating a viable small medium enterprise sector. Therefore, our goal with respect to manufacturing is inextricably tied to the success of being able to raise the share of SME enterprises as well. भारतीय अर्थव्यवस्था वाडोवपाक लागून आर्थिक नियोजन आणि खर्च हाचेर भर दिवपाची गरज आसा। डिरेग्युलेशन से रिफॉर्म हाचे कडेन भारताची वाटचाल करपाक लागून हे आर्थिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण थारतले असो विश्वास तांणी व्यक्त केला। The changing global landscape, we did cover that in the last survey as well. 2024 was the year of elections across the world. And most of us know that both qualitatively and in terms of quantitative dimensions, the world that existed between 1980 and you can choose the end point, some people would say 2008 or 2012, 16, etc. Roughly about 3 decades was the peak of globalization, hyper-globalization. As you can see in the statistics here, global exports went from 15% plus to 25%. Global FDI flows went from 0.5% of GDP to 3.75% of GDP. Global GDP itself rose 6 times in current prices. Extreme poverty came down because of faster growth in China and India. Internet penetration went from almost nothing to 23% as a share of world population.
मुखेल आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन हांणी आर्थिक सर्वेक्षणाची माहिती दितना देशांत बदल जावपी वेगवेगळ्या क्षेत्रांचेर भर दिलो. 2025 ते 26 वर्साच्या आर्थिक सर्वेक्षणात अर्थतज्ञ डॉ. चरण सिंग हांणी भारताची आर्थिक स्थिती घटमूट करपाक लागून तयारी केल्या. तशेंच फाटल्या आर्थिक वर्सा परस अंदू म्हारगाय कमी जातली अशें मत व्यक्त केलां. New import restrictions in every year, where of the order of about 3,000 restrictions imposed by countries across the world, they have jumped to about 5,000 restrictions in the last 4 years. And the key reason that is cited by countries in imposing restrictions is strategic competitiveness. I think that is the important theme that we have to internalize as a country, both in the policy space and in the private sector space. There is strategic भाजपाचे संसदेचे नेते किरण रिजिजू हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्मला सीतारामन हांणी सादर केल्लो आर्थिक सर्वेक्षण देशाच्या हिता खातीर आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मार्गदर्शनाखाला देश प्रगती करता अशें किरण रिजिजू हांणी सांगलें. इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पे अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक ब्राइट स्पॉट होकर के आगे बढ़ रहे हैं. आज दुनिया में स्लो डाउन है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश कितने अच्छे तरह से अपना आर्थिक नीति के साथ में काम कर रहा है. आप लोगों को शुरुआत में ही उन्होंने महालक्ष्मी का आशीर्वाद के साथ में संबोधित किया है और आशीर्वाद मिलेगा सबको. कल बजट है. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. ओटीटी पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेक लागून आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींतल्या द्वारका विधानसभा मतदारसंघात रॅली उपरांत सभा जाली. पश्चिम दिल्लींतल्या 20 जाग्यांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मोग दवरून पुराय विधानसभा उमेदवारांक वेंचून हाडपाचो उलो केला. प्रधानमंत्री मोदी हांणी केंद्रांतल्या भाजप सरकाराची येवजण दिल्लीक चालीक लायतले अशें मतदारांक सांगलें. आम आदमी पक्षाचे वांगडी अरविंद केजरीवाल आनी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. आम आदमी पक्षाक लागून केंद्र सरकाराची येवजण दिल्लींतल्या लोकां मेरेन पावूंक ना अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सभेंत सांगलें. येता त्या फुडारान जगातले पुराय पर्यटक दिल्लीक येवपाक लागून केंद्र सरकार प्रयत्न करतले. वेपार वाडोवपाक लागून भाजपा सरकार दिल्ली खातीर यत्न करता. द्वारका मतदारसंघात विकासाचो मॉडेल भाजपान केल्लो आसा. दिल्ली शारूच न्हय जाल्यार पुराय दिल्ली राजधानी उदरगत करपाक लागून अब की बार भाजप सरकार असो नारो प्रधानमंत्री मोदी हांणी सभेत दिलो. दिल्लीन डबल इंजिनाचें सरकार लोकांक जाय अशें मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. दिल्लीच्या लोकांची सेवा करपाक लागून भाजपाचे डबल इंजिन सरकार दिल्लीन वेचून हाडचे असो प्रधानमंत्री मोदी हांणी सभेत उलो मारलो. फाटल्या 11 वर्सांत आम आदमी पक्षान फकत झगडी लावपाचेंच काम केलां. दिल्लीच्या विकासा खातीर आडमेळी हाडपाचें काम आम आदमी पक्षान आनी केजरीवाल हांणी केलां. दिल्लीन डबल इंजिन सरकार आयल्या उपरांत दिल्लीचो विकास नेटान जातलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. साथियों,
आने वाले समय में ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्मार्ट शहर होगा। यहां पूरी दुनिया से लोग आएंगे, टूरिज्म, व्यापार, कारोबार, सब कुछ फलेगा, फूलेगा। यहां केंद्र की भाजपा सरकार जो भारत वंदना पार्क बना रही है, ये भी पूरे देश के लिए एक मॉडल होने वाला है। भारतीय तटरक्षक दळ 1 फेब्रुवारी 2025 दिसा 49वा स्थापणूक दीस मनोवपाक सज्ज आसा। भारतीय तटरक्षक दळान राष्ट्रा खातीर समर्पित सेवा दिल्या। 1977 स्थापन जाल्ल्या भारतीय तटरक्षक दळाच्या ताफ्यान 151 जहाजां आणि 76 लढाऊ विमानां आसात। जगातल्या मुखेल तटरक्षक सेवांपैकी भारतीय तटरक्षक दळ हेवूय नामनेचें थारलां। फाटल्या वर्सभरान 169 लोकांक जीवनदान दिलां। वयम रक्षामः म्हळ्यार आमी संरक्षण करता हे ह्या तटरक्षक दळाच्या ब्रीद वाक्याचे मान राखून दळ दिसान दीस बरे कार्य करता। गोंयांत 21 ते 23 फेब्रुवारी ह्या दिसा गोवा ट्रायथलॉन मिनी ऑरेंज एक्वामोगा 2025 ही सर्त जावपाची आसा। 3 दिसांच्या ह्या सर्तीन गोवा ट्रायथलॉन जी 51.5 किलोमीटराची ऑलिंपिक ट्रायथलॉन जावन आसा। ह्या सर्तीन 1.5 किलोमीटर दर्यान जलतरण सर्त, 40 किलोमीटर सायकल रायड, 10 किलोमीटर धावप जातल्यो अशी माहिती एन्ड्युरोचे संचालक इलियास पटेल हांणी दिली। मिनी ऑरेंज एक्वामोगा 2025 ह्या सर्तीन जगभरातल्या खेळगडेत वांटेकार जावपाचे आसा। तातूंत 1000 जलतरणपटू भारतातल्या विंगड वाठारांतल्यान येवपाचे आसात। निमण्या दिसाची कार्यावळ बांबोळेंतल्या वेळेर जावपाची आसा। उत्तराखंड राज्यात सुरू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय क्रीडा सर्तींतल्या कलरीपायट ह्या क्रीडा प्रकारांत गोंयच्या भुवनेश्वरी जाधव हिणें इतिहासीक भांगरा पदक जोडलें। 60 किलो परस चड वजनाच्या गटान हे पदक तिका फावो जाले। गोंय राज्याचे फुडारपण करतना भुवनेश्वरीन वस्तादपण राखून हे यश मेळयलां। तिच्या सर्वोच्च कामगिरीक लागून गोंयांत हे भांगरा पदक मेळ्ळां। दिल्लीक रुप्या पदक आणि हरियाणाक कांस्य पदक फावो जाला। गोंय राज्यान राजस्थाना विरुद्ध 7-6, गोवा 8, हरियाणा 14-5, गोवा 8 दिल्ली गोल्डन पॉइंट मेळयला। उत्तराखंडात जाल्ले ह्या सर्तीन कलारीपयट पंगडाचे फुडारपण गोंयचे क्रीडा सचिव दीपक आमोणकर हांणी केला, तर तंत्रगिन्यान मुखेली म्हूण रंजन मुल्लारट हांणी काम पळयलें। आबाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी यमुना न्हंयच्या उदकाक लागून केल्ल्या वक्तव्याचेर निवडणूक आयोगाकडल्यान आपले स्पश्टीकरण दिलां। निवडणूक आयोगान केजरीवाल हांका नोटीस धाडिल्ली। स्पश्टीकरण दितना केजरीवाल हांणी आपली बाजू आयोगाकडेन मांडल्या। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचे वातावरण बरेंच तापलां। आम आदमी, काँग्रेस आणि भाजपाचे फुडारी एकमेकांचेर आरोप करीत आसात। काँग्रेसचे फुडारी राहुल गांधी आणि भाजपाचे महिला नेता बांसुरी स्वराज हांणी आम आदमी पक्षाचेर आणि अरविंद केजरीवाल हांचेर गंभीर आरोप केल्यात। दुसरे वटेन आम आदमी पक्षाच्या मजतीक समाजवादी पार्टी प्रचाराच्या मैदानात देवल्या। समाजवादी पार्टीचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी अरविंद केजरीवाल हांचे खातीर दिल्लीन प्रचार करून अरविंद केजरीवाल हांका परतून तिसरे फावटी वेंचून हाडचे अशें मतदारांक आव्हान केलां। मैं ये कह सकता हूं कि इस बार फिर दिल्ली की जनता आप पार्टी पर भरोसा कर करके अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं।
हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। काँग्रेस यमुना न्हंयचे प्रदूषण जावपाक आम आदमी पक्ष कारणीभूत आसा। अरविंद केजरीवाल आनी मनीष सिसोडिया हांणी दिल्लींत चड भ्रष्टाचार केला। यमुना न्हंयचे प्रदूषण उणो करपाचे उतर तांणी 5 वर्सां पयलीं दिल्ले। हें आश्वासन फोल थरलें असो आरोप राहुल गांधी हांणी केला। सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। अरविंद केजरीवाल हांणी सत्तेर आसतना दिल्लीच्या जनतेची फटवणूक केल्या। अरविंद केजरीवाल आनी तांचो पक्ष फटींग आसा, ताका लागून दिल्लीच्या जनतेन तांकां तांची जागा दाखोवन दिवची अशें भाजपाची महिला फुडारी बांसुरी स्वराज हांणी सांगलें। मैंने चुनाव जीतने के लिए चुनावी जुमलों की तो बात सुनी थी, लेकिन चुनावी छलावों का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं ये पहली बार देख रही हूं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। महाकुंभ हांगा जाल्ल्या घडणुकेक लागून न्यायीक आयोगाचे वांगडी प्रयागराज हांगा चौकशी खातीर फुडें सरल्यात। महाकुंभान जाल्ल्या घडणुकेची पुराय चौकशी जावपाक लागून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हर्षकुमार हांच्या अध्यक्षतेखाला उत्तर प्रदेशाचे मुखेल सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार हांणी संगम घाटाक भेट दिवन घडणुकेची पळोवणी केली। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उणे तापमान 20.8 अंश सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची नवी दिल्लीतल्या द्वारका मतदारसंघात जाहीर सभा। दिल्लीच्या वेंचणुकेक भाजपाक वेंचून दिवपाचो दिल्लीच्या जनतेक मारलो उलो। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीची प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिली माहिती। अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं प्रधानमंत्री मोदी हांचे जनतेक मार्गदर्शन। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा जाले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे अभिभाषण। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक समाधान व्यक्त करतना सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची दिली राष्ट्रपतींनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिसा आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांकां आपली आर्गां। आदले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग हांच्या कार्याची केली तोखणाय। दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेचे वातावरण तापला। काँग्रेस, भाजपा आनी आप नेत्यांचे एकमेकांचे आरोप। समाजवादी पक्षाचे फुडारी अखिलेश यादव हांचो अरविंद केजरीवाल हांकां तेंको। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।